नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोयची वेंचणूक 14 फेब्रुवारी. निकाल 10 मार्चाक. नोटिफिकेशन 21 जानेराक. इलेक्शन कमिशनान केल्यो उत्तर प्रदेशा सयत 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जाहीर. गोंयांत इलेक्शन कोड लागू. कोविडाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ल्हारांत मोठो फरक. हॉस्पिटल ऍडमिशनां 50% वयर जाल्यारच लॉकडाऊन. एक्सपर्टांची सुचोवणी. शेनवारा 1800 केशी. पॉझिटिव्हिटी तेंकली 25%. सगळे राजकीय पक्ष बीजेपी आड एकठांय. मात लोक परत बीजेपीकच हाडटले. 10 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड लोकां मुखार. डबल इंजिन ग्रोथ बॅनरा सकयल बीजेपीचो 10 वर्सांचो परफॉर्मन्स राउंड अप. बीजेपी सरकार काँग्रेसीचे 21 कलमी चार्जशीट. लोकशायेची हत्या. भ्रष्टाचार. कायदो सुव्यवस्था काबार. चार्जशीटात आरोप. सत्तेर येतनाच काँग्रेस करतली आरोपांची चौकशी. निवेदन घेवंक हरकत ना. चार्जशीट घेवंक शकना. हांव जुईज न्हय. राज्यपालाची काँग्रेसीक जाप. अपॉइंटमेंट दिवन मेळूंक न्हयकार दिलो. चिदंबरमाची राज्यपालाचेर टिका. गोंयांत विरोधी पक्षाचे बीजेपीक हरोवपाचे फोकस्ड टार्गेट. टीएमसीची काँग्रेस गोवा फॉवर्डा बरोबर युतीची भाषा. काँग्रेस गोवा फॉवर्डाची लागसाराची तयारी. आणि गोवा डेरीचेर सरकाराचो दोळो. डेरी कब्ज्यांत घेवन साखर कारखान्याची केल्या तशी गत करपाचो घडये प्लान. डेरीची जमीन कोणाच्या भरीक. आदल्या अध्यक्षाचो फार. खबरो विस्तारान. गोंयांत वेंचणूक 14 फेब्रुवारीक. निकाल 10 मार्चाक. इलेक्शन नोटिफिकेशन 21 जानेवारीक. 28 जानेवारी मेरेन उमेदवारी आणि विड्रॉवल 31 जानेरा. इलेक्शन कमिशनान 5 राज्यांच्या इलेक्शनाची घोषणा केली. उत्तर प्रदेश, गोंय, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपुरांत वेंचणुको. कमिशनाच्या घोषणे बरोबरच गोंयांत इलेक्शन कोड लागू. कोविड सेफ वेंचणूक आयोगाक मोठी चॅलेंज. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January, and last date of withdrawal of candidature 31st January, and date of poll 14th February, that is Monday. So on 7th March all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. ही सुचोवणी गोंयांत 21 जानेराक येतली. उमेदवारी घालपाक उमेदवारांक 28 जानेर मेरेन प्राज आसतलो. अर्जाची स्क्रुटिनी 29 जानेराक जातली. 31 जानेराक उमेदवारी विड्रॉ करूंक मेळटली. मतदान 14 फेब्रुवारीक जाल्यार निकाल 10 मार्चाक. गोंयांतूय वेंचणूक आयोगान पत्रकार परिशद घेवन सविस्तर माहिती दिली. 1722 polling stations, which makes average polling station wise average size of voter is 672, which is among the lowest in the country. And if you divide it by 40 assembly constituencies, so we are having average voter size per assembly constituency is 28,912. And the biggest assembly in terms of size of voter is Vasco da Gama, which is having 35,139. And the lowest number is with Mormugao, which is having 19,958. Voter helpline app. So through these apps, citizens can report any kind of violations to the election authorities, and we will take action immediately within the time frame. See, if it is visible, because our teams will be moving around the state, 48 teams are there, sorry,
80 teams would be, flying squads are there. So they will be moving in addition to the returning officers, sector officers and other officers. Even observers will be there. So that way suo motu action will be taken also. And if any citizen is having any information, they can pass it on to us either by phone, that is 1950, or by email of CEO office, or by using the C-Vigil app. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या दुसऱ्या आणि ह्या तिसऱ्या ल्हारांत मोठो फरक. सध्या पॉझिटिव्हिटी रेट वाडिल्ली असली तरी डेथ रेट कमी असा. कोविड टास्क फोर्साच्या दोतोर शेखर साळकाराचे मत. हॉस्पिटलांनी ॲडमिशनां 50% वयर गेल्यारूच खंय लॉकडाऊन करचो पडटलो. एक्सपर्ट कमिटीची बसका शेनवारा जाली. शेनवारा एकूण 18 नव्यो केशी. पॉझिटिव्हिटी रेट तेकली 25%. And second wave was little behavior was totally different than what the behavior of the virus is now. So we cannot compare that positivity rate with the present positivity rate. See, that time the admissions were almost 30% of what detected. So this virus is more ineffective, but it is not killing people as it was killing before. So I don't expect any significant problem. And mind you, this wave will last only for 4 weeks to 5 weeks. If you see the history of South Africa started in first week of December. By the end of the month, it was finished. So now finally we have said that we will come on the admissions. How many patients are admitted? As per that, the guidelines will. So last time, there 5% of the guidelines actually. That we have said that around 10% of the capacity of the SSB, means the super specialty block, on around 580 beds are there. ताजे जेन्ना 10% जाले तेन्ना present thing will application. Next slot will be 40% of these beds. Then the second restriction will come, which was around 10% ताचेर आमी पयलीं घाल्ले, including SSB, including South Goa and North Goa district hospital. प्रत्येक कडेन suppose 50-50 जाले. That means average around 400 patients admit जाले. Then the last restrictions of the curfew. भुरग्यांक जावपी चडश्यो केशी खंय मायल्ड आनी असिम्प्टोमॅटिक. जो केसेस वाढले तो आम्ही असेस केलो आहे तो 15 ते 60 या वयोगृपांत आसा. 80% केसेस 15 ते 60 वयोगृपांत आसा. म्हणजे भायर भोंवता पळय ते 60 वयर फक्त 10%च आसा आणि 15च्या सकयल जे घरां आसा स्कूल ना ते बीन 8% आसा. 7 children are admitted in GMC. They are not come as a COVID. ते आयिल्ले दुसरे हाका आणि टेस्ट केल्ली पॉझिटिव्ह आयली. 16 जानेराक जावपी म्हापशा कम्युनिदादीचे वेंचणूक हॉलांत जाता ती फुडें धुकलची म्हूण मागणी. म्हापसा कम्युनिटीक मोर दॅन 1600 मेंबर्स आहा आणि इलेक्शन इज ऑन द 16th जानेवारी आणि आमचे इलेक्शन क्लोज हॉलान आसता. सगळे वोटर इक्विकेट आसता आणि इट इज नॉट बाय बॅलट, इट इज बाय रेज ऑफ हँड्स आणि काउंटिंग ऑफ हँड्स. वी शूड ओनली अलाव 50%. ते इलेक्शन घेवंक जायना. इतले मजगतीं कर्नाटक सरकारान तांच्या राज्यान काम आनी शिक्षणा खातीर यो वच करपी गोंयकारांक 15 दिसांनी एकदा RT-PCR टेस्ट सक्तीचे केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळे राजकीय पक्ष बीजेपी आड एकठांय. लोक परत बीजेपीक झाडटले म्हण बीजेपीचो दावो. वेंचणूक आयोगाची घोशणा जातनाच बीजेपीन 10 वर्साचे परफॉर्मन्स राऊंड अप घेतलो. गोंयकारांनी सेवेची आनीक एक संद दिवची म्हण मुख्यमंत्र्याचो उलो. डबल इंजिन ग्रोथ बॅनरा खाला बीजेपीची इलेक्शन कॅम्पेन सुरू. मनोहरभाई पर्रीकरांच्या नंतर आम्ही लोकसभेच्यो निवडणुका आणि बाय इलेक्शनूय त्या वेळार लढयल्या. त्यांची उडी डेफिनेटली बसतात. सदोदीत त्यांच्यानी घालून दिल्ल्यो ज्यो गायडलायन्स आसात त्या आदाराचेर आमी फुडें वतात. त्यामुळे हांव इलेक्शन कमिशनाचे जे डिसिजन आसा ते डिसिजन वेलकम करता. कांय वेगवेगळ्यो राजकीय पार्टी ज्यो आसात, कोण तरी 2 जाण येवन युती करतात, कोण 3 जाण युती करतात. मदेंच कोण तरी म्हणटात की गठबंधन, कोण म्हणटात महागठबंधन. पण ह्या गठबंधन हाचो नेतो आनी कितें हें कांय ताचेर हें ना. त्यामुळे त्यांचो एक एजंडा जो आसा तांकां दिसता की भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक जाय. हो केवळ एजंडा. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान ह्या गोंया भितर परत एकदा सत्तेर येतली. लोकसेवा करपा खातीर, हा राज्य करपा खातीर म्हणना. आमी हांगा राज्य करपाक येवंक ना. आमी लोकसेवा करपा खातीर आयल्या आनी 10 वर्सां सरकार करता आसतना आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड लोकांच्या मुखार दवरला. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्क जे आमी जाहीरनाम्यांत सांगली ती आमी पुराय करपाक शकली. म्हाका खात्री आसा आमच्या अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे एके वाटेंतल्यान सरकारान केल्ली कामां आनी लोकाभिमुख काम, दुसरे वाटेंतल्यान संघटन, ह्या बेसिसाचेर सगळ्यांक कळोवन चुकला की भारतीय जनता पार्टीचो नारो 22 प्लस आसा.
बट निश्चितच रित्या ताज्या पेक्षा चड सीट घेवन पार्टी बहुमतात सत्तेत येतली हें विरोधकांक कळून चुकलां. म्हणून तर विरोधक महाआघाडी आनी बाकीचे खंयच्यो युतीच जावचे ना आनी रॉंग युती फॉरवर्ड बॅकवर्ड सगळें वयर सकयल एकत्र करून एकत्र येवपाक लागल्या. म्हाका तांचें पडलेलें ना. आमचो विश्वास गोंयच्या जनतेचेर आसा, आमचो विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसा, सामान्य गोंयकाराचेर आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जो गोंयकार रावता तो हे फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार निवडून दितलें. काँग्रेसीन बीजेपी सरकारा आड 21 कलमी चार्जशीट जाहीर केल्या. राज्यांत लोकशायेची हत्या, भ्रष्टाचार, कायदो सुवेवस्था कोसळ्ळ्या म्हण चार्जशीटांत आरोप. काँग्रेसीचो आदलो केंद्रीय मंत्री वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम म्हणटा काँग्रेस सरकार सत्तेर येतकच ह्या आरोपांची चवकशी जातली. मंत्र्या आड कांय आरोप आसात तांकां लोकांक जाप दिवची पडटली. गोंयांत कशी हांणी काबार केल्ले आसा ते आमी 21 जे सिरियस आमचे चार्जीस आसात. आमचो जो फर्स्ट चार्ज आसा, द फर्स्ट चार्ज इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. बीजेपी सरकारान गोंयची एक डेमोक्रेटीक नॉर्म्स, डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज, डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन्स दे हॅव डिस्ट्रॉयड. द फायनान्शियल बँक्रप्सी of the state and financial emergency. When we laid down the office, the total financial liability of the state was just 7,000 crores. And during last 10 years, that figure has crossed around 27,000 crores, creating a debt of 1.75 lakhs per head. Collapse of law and order. They have completely mismanaged the law and order in the state. The criminals, the drug mafia, antisocial elements, for them Goa is a preferred destination because they know that the entire government machinery is compromised to help the criminals. The corruption. Goa is top in the list in India on corruption. They have compromised everything for corruption. Right from the minister to every officer and every BJP's functionaries is out to make money. Because these charges will hang as a cloud over the elections. And after elections, if the Congress forms the government, obviously we will have to investigate these charges. It is not as though we will make the charges today and go away tomorrow. These charges will hang as a cloud over the elections, and post-elections, the new government will be obliged to investigate these charges. There are specific charges against ministers, and those ministers will be required to answer those charges. निवेदन घेवंक हरकत ना, मात चार्जशीट कसो घेवं हांव जुईज न्हय. चार्जशीट लोकांक दिवपाचें म्हाका न्हय. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेचे काँग्रेसीच्या आदलो केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरमाक जाप. शुक्रारा काँग्रेस चार्जशीट आनी बरोबर मोर्चा घेवन राजभवनार पाविल्ली. राज्यपालान अपॉइंटमेंट दिवन मेळूंक न्हयकार दिलो म्हण चिदंबरमाची राज्यपालाचेर टिका. Why? He must answer the question. If he doesn't answer the question, the obvious inferences will be drawn that he was under pressure not to receive our memorandum. But if he answers the question, I'll wait to see what the answer is. What is charge sheet under law? Am I the person to decide? Am I a judge? Charge sheet. Memorandum they can give. To charge sheet? Charge sheet should be given to before the people. And Rajabhavan giving and publicity, that is intended. गोंयांत विरोधी पक्ष सध्या बीजेपीक कशे हरोवपाचे हाचेरच काम करता. युनायटेड टार्गेट बीजेपी. टीएमसीची गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा म्हणटा टीएमसी खंय बीजेपीक हरोवंक खंयच्याय पक्षा बरोबर युती करूंक तयार. तिणें ट्विटांत गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीक टॅग केला. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाची आदींच युती जाल्या. चिदंबरम युतीचेर उलोवंक तयार. टीएमसीची महुआ मोइत्राचे एकूच ध्येय बीजेपीक हरोवपाचें.
नहीं, हमने ये ट्वीट नहीं किया है। हमने सिर्फ यही कहा है सबको मार्क करके कि बीजेपी को हराना सबसे इम्पोर्टेंट काम है और टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए कमिटेड है और उनको हराने के लिए जो करना होगा वो हम करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी हमने ममता जी को भी उसमें मार्क किया था। परसों गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को डिफीट करना है। तो उसी लाइन पे हम लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी सबसे बड़ा एनिमी है। एनिमी हम अपने आप में नहीं है, एनिमी बीजेपी है, उनको हराना है और उनको हराने के लिए टीएमसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। टीएमसी को जो आखिरी मील चलना है, जो लास्ट माइल वॉक करना हो, वो हमारा ईगो कुछ नहीं है। हमारा ईगो विल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एनीबॉडी। वी आर ऑल कमिटेड टू गेटिंग द बीजेपी आउट और वो करने के लिए जो करना है हम करें। काँग्रेसी पोल स्ट्रॅटेजिस्ट आणि आदलो केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम युतीचेर उलोवपाक तयार आसा. Well, I think the Congress is capable of defeating the BJP. But if any party wishes to support the Congress, why should I say no? Let us see what the official offer is. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीची पहिली युती जाहीर जाल्ली आसा. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा समविचारी पक्षांकडे युती करपाक तो तयार. So my general observation is that those who can think alike, who don't have ideological differences, have to come together. And if you come together, Goans will get hope. कि बाबा हे कितें तरी जावंक शकता म्हणून. Otherwise you are handing over the state to the BJP on a platter. This is what I am trying to say. मोगोचो सुदीन ढवळीकरान कालूच सीट ॲडजस्टमेंटाची भाशा उलोवन दाखयल्या. आणि एक पक्ष आमच्या बरोबर जर आयला आसत जाल्यार आमकां खंय तरी फाटी सरचें पडटलें, कारण त्या ध्येय आनी धोरण हें एक आसा. आचारसंहिता जरी लागू जाली तरीकूय ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षात यो वच चालूच आसा. आदलो काँग्रेसीचो फुडारी मुरगांवचो सैफुल्ला खानान टीएमसीत प्रवेश केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोवा डेअरी कब्जात घेऊन साखर कारखान्याची केल्या तशी गत करपाचो सरकाराचो घडये प्लान चल्ला. गोवा डेअरीची जमीन कोणाच्या भरीक घालतात काय म्हण डेअरीचो आदलो अध्यक्ष अनुप देसायाचो फार. एमडी बदलतात जाल्यार कायम नेमचो. म्हयनेभरात रिटायर जावपाचो कित्याक? सरकार दुधकारांक रस्त्यार देवंक सोदता जाल्यार खंय ताची तयारी आसा. म्हणजे सरकार आमकां तरी अशें दिसपाक लागला की सरकार आतां झट करून जागे जालें काय कितें, म्हणजे इलेक्शन आयल्या बरोबर जागे जालें काय कितें. दुसरी गोष्ट, एमडी बदललो. आता एमडी बदलण्या बद्दल कांय हरकत ना, एमडी बदलपाकूच जाय आशिल्लो. त्याच बरोबर एमडी थंय कायम स्वरुपी कोण तरी एमडी येवचो म्हणून मागणी केल्ली आसा. म्हणजे ही पयली पासून मागणी आसा, आतांची न्ही. म्हणटकीर ती जी मागणी आसा पळय ती मागणी तशीच दवरली आनी कोणाक तरी एक म्हयन्याभरान रिटायर जाणाऱ्या मनशाक हाडलो आनी थंय बसयलो. म्हणजे फक्त एक कितें म्हणटात तशें प्यादे हाडून बसयला काय कितें अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. म्हणजे डेअरीची अवस्था बदलपाक नाका, डेअरी सुधारपाक नाका असो ताचो अर्थ जाता. म्हणजे डेअरी सुधारण्या खातीर कितें तरी यंत्रणा बाबा आमी राबयली अशें म्हणून कांयच करूं ना. फक्त आमी कितें तरी यंत्रणा राबयली हो. कित्याक आतां आमकां तर अशें दिसपाक लागला की जो एमडी म्हणून बसयला तो प्रियोळ मतदारसंघातलो. म्हणटकीर अशे अशे मोठ्या मोठ्या पोस्टार बसून आनी पोस्ट भरपाचें आसा काय कितें असो आमकां संशय आमकां बळावपाक लागला. दुसरो संशय आमचो असो बळावला की शुगर फॅक्टरी चालू जाता बंद जाता, चालू जाता बंद जाता करून तांची जमीन सगळी गिळंकृत केली सरकारान. आतां उरला ती गोवा डेअरी. म्हणटकीर ही गोवा डेअरी अशीच सरकाराच्या हातीन. कित्याक आतां जो चेअरमन म्हणून जो येवन बसला किंवा बसयला हो चेअरमन एनिमल हजबंड्रीचो डायरेक्टर म्हणून हाडून ताका हाडून बसयला. म्हणजे एनिमल हजबंड्री आतां ही गोवा डेअरी जी आसा ती परत आशिल्ली तशी एनिमल हजबंड्री विलीन करता काय कितें. संजीवनी भशेन गोवा डेअरीची जमीन कोणाच्या तरी भरीक घालपाचो प्लान. हें सगळें जें चल्लां
हे राजकारण म्हणजे सरकार हातून इतले भितर गुंतला भितर की गेला भितर की ही गोवा डेअरी परत आशिल्ली तशी गिळंकृत करून हाजे वयली जागा जी आसा ती खंयच्या तरी कोणाच्या तरी घशान घालपाची चल्ल्या. कित्याक गोवा डेअरी कडेन जी जागा आसा ती गोवा डेअरीचो प्लांट आनी ऑफिस आसा ती जागा, प्लस ताच्या सायडीन जी क्वॉर्टर्स आसा जी गोवा डेअरी आनी एनिमल हजबंड्री दोनूय वापरतात, प्लस कॅटल फीड प्लांट ताजी येदी व्हडली जागा आसा ती हे अशी करून म्हणजे सगळी ही डेअरी जशी शुगर फॅक्टरी आज बंद केली तशी गोवा डेअरी बंद करून हे मागीर आमी फार्मरांचे कितें तें हित पळयता अशें म्हणून सांगपाची तयारी गव्हर्मेंटाची चल्ल्या. म्हणजे ही पयली पायरी काय कितें गव्हर्मेंटाची असो आमचो संशय बळावला. आनी अशें जर जाता आसत जाल्यार आमी दूदकार जशे आमचे जे ऊस उत्पादक थंड बसले आसात पण दूध उत्पादक हे थंड बसचे ना ह्या बाबतींत अशें आमकां स्पश्टपणे सांगपाचें. म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान हो मेसेज आमकां तांकां दिवपाचो आसा. म्हणजे हाज्या पयलींचें आंदोलन तांणी पळयलां कितें आतांय आंदोलन करपाचें जर म्हणजे सगळे प्रोटोकॉल सांबाळून जर आंदोलन करपाचें आसा जाल्यार आमची तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फायनल इयराच्या ऑनलायन परीक्षांक प्रायव्हेट कंपन्यो जॉबाच्या वेळार कोताक धरना. गेल्या वर्सा ऑनलायन परीक्षा दिल्ल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळूंक त्रास जाले म्हण मुख्यमंत्री सांगता. NSUI आनी कांय फायनल इयराचे भुरगे एग्जामी ऑनलायन करच्यो म्हण मागतात. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर मोर्चा व्हरतना कांय जाणांक पुलिसांनी उखल्ले. थर्ड इयरचे भुरगे जे आहा पळय न्ही कंटिन्युअसली ऑनलायन एग्जामी खातीर डिमांड करता. युनिवर्सिटीन तो सर्क्युलर काडला की ऑनलायन एग्जाम नाका तेंच्यांनी ऑफलायन घेवची म्हणून. हांव पर्सनली वायस चान्सलरा कडेन उलयलो आनी DHE कडेन उलयलो. तांचो प्रॉब्लेम एकूच आसा, हांव लक्षांत घेवपाक त्या भुरग्यांच्या भविश्या खातीर सांगता की ज्या थर्ड इयराची एग्जाम ऑनलायन घेतल्या उपरांत ताची थर्ड इयरची मार्कलिस्ट किंवा डिग्री सर्टिफिकेट एका प्रायवेट कंपनीन खूब व्हॅल्यू उरना आनी त्या खातीर तांकां प्रायवेट कंपनीक नोकरी मेळपा खातीरय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत फाटले फावटी जांकां जाला तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्ले आसा. त्या खातीर खुबश्या कंपनींनी बी सांगलें की युनिवर्सिटी कडेन तेजें डिस्कशन जालें, युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलाचें डिस्कशन जालें. इवन दो फॉर द PG कोर्स पोस्ट ग्रॅज्युएशन तेन्ना जेन्ना वयतात तेन्नाय तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. हें कितें आमकां जाय म्हणून न्ही, भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो, भुरग्यांचें भविश्य बरें जावचें म्हणून युनिवर्सिटीन घेतलेलो निर्णय आसा. हांव युनिवर्सिटीक ह्या संदर्भात उलयलां त्या खातीर तेंच्यांनी सारस्वत तेंची एसोसिएशन बाकीच्या सगळ्यांक आनी म्हाका दिसता तेंच्या भविश्याच्या अनुसार ती एग्जाम ऑफलायन जावप. कारण ऑनलायन एग्जामीच्या वेळार फर्स्ट इयर सेकंड इयर गोश्ट वेगळी उरता पण थर्ड इयरची जरी एग्जाम आहा पळय ती तेंच्या फ्युचराच्या अनुसार योग्य आसा. With the rise in the COVID cases at present, it is a big risk for all our students who are going to be attending this exams offline, as well as the teachers and the staff who are going to be present in these colleges. So we demand as Aam Aadmi Party that these exams should be postponed till all these cases are in control. Without these cases not being in control, we cannot go ahead with these exams. मडगांवां SGPDA मार्केटांत नुस्तेकारांकडच्यान सोपो एकठांय करूंक कंत्राटाची प्रक्रिया नव्यान करची म्हण हायकोर्टाची ऑर्द आसतना SGPDAन बेठोच कोणाक तरी हाडून बसयला. आयिल्लो मनीस फक्त नुस्तेकाराक पिट्टा म्हण मडगांव होलसेल फिश मार्केट संघटनेचो बोवाळ. शेनवारा सकाळी मार्केटांत सोप्या वयल्यान परत पेटले. नवे कंत्राट दिय मेरेन सोपो थेट SGPDAक. मेट टॉप मनीस आता पैसे कलेक्ट करता हांगा लूट चल्लेली आहा मार्केटांत कळटा. आज म्हणटा ते SPDA मनीस आहा तेजे कडेन लेटर ना. आमकां जाय लेटर SPDAचो विथ प्रॉपर नेम सो एंड सो पर्सन वील कलेक्ट द लेवी चार्जीस. तो कांय ते दिवपाक तयार ना. येला कोण पिवन बसला कोण ते बसला आयडेंटिटी कार्ड आसा तेंचे कडेन आमचे अशें करून पयशे खूब खाले आमचे. आमकां जाय प्रॉपर डॉक्युमेंट. आमच्या हायकोर्टार ऑर्डर आहा रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द SGPDA तेकाच पयशे दिवपाचे आनी कोणाक पयशे दिवपाची गरज ना म्हणून आमकां हायकोर्ट ऑर्डर आहा ते आयकपाक हे बेस्ट टेम्पररी लेटर घेवन येयला. कोण उलयता फिश मार्केटात रिटेल काम करपी मनीस तो येवन हांगा दादागिरी करता. काल एकटो येयलो 2 लाख घेवन गेलो. आतां येतले 2 लाख घेवन येतले. हे पयशे वयतले खंय? SPDA पयशे आमी पयशे दिना म्हणना. रेसिप्ट दिना तो आमी रेसिप्ट दिना आमी पयशे दिना म्हणना. कितें आसा आमी SPDA वरून पयशे दितले. आमचे SPDA ऑफिसा वचून पयशे दिना.
शिरोड्या मतदारसंघात फाटले फावट 60-70 मतां कमी पडिल्लीं ती भरून काडटले म्हण मोगोचो अध्यक्ष दीपक उलयलो. मोगोचो उमेदवार संकेत मुळेन शिरोड्या मंडलेश्वर देवळांत नाल्ल फोडून प्रचाराक सुरवात केली. कोविडाक लागून सध्या घर घर प्रचार. संकेत म्हणटा दीपकान शिरोड्या केल्ल्या कामाची शिरोडचो लोक अजूनय याद काडटा, ताचो लाव जातलो. शिरोडा मतदारसंघात फाटल्या फावटी आमकां कितें 60-70 मतां कमी पडिल्ली ती आमी ह्या फावटी निश्चितूच भरून काडू. आमचो उमेदवार मुळे हो निश्चित विजयी जातलो अशें आमकां आशा आसा. कितें मॅनिफेस्टो वेगळो आसतलो ह्या फावट शिरोडा खातीर? शिरोडा खातीर आमी प्रत्येक मतदारसंघाच्या माध्यमांतल्यान त्या मतदारसंघाच्यो हें कितें आसा गरजो कितें आसा त्यो पळोवनूच आमी हें करता, मॅनिफेस्टो तयार करता. आज जर तर तो भोंवता तेच्या फाटल्यान आमची टीम एक मोठी आसतली. म्हणजे ह्या शिरोडा मतदारसंघ खूब मोठो, बेतोड्या पर्यंत पंचवाडी पर्यंत 60 किलोमिटर. 6 म्हयन्याचे हांव ह्या मतदारसंघान काम करीत आसा. जशें म्हाका सरान सांगलेलें की फुडें सर काम कर, लोकां मदीं चल आनी लोकां मदल्यो ज्यो समस्या आसा, ज्यो फाटल्या फाटी आमच्यो उरलेल्यो जावं कितें तरी लोकांच्या आनी गोश्टी उरलेल्यो त्यो जाणून घे आनी त्यो कामां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न कर. त्या हिशोबान हे 6 म्हयने जे हांवें काम केल्लें आसा तितून हांवें पळयल्लें आसा की अक्षरशः 2019 ते आतां एक्चुअली हांव म्हणटा 35 वर्सां, पूण 2019 स्पेशली त्यांनी मोठी आश्वासनां केल्ली ती तेणी एकूय खंयच्या गोश्टीची पुर्तताय केल्ली ना. ऑन द कॉन्ट्ररी दीपक भाईन हांगा जें काम केल्लें आसा 2019च्या 2 म्हयन्या पयलीं जावं 6 म्हयन्या पयलींच्यान जे त्या कामाची आजुनूय लोक तोखणाय करतात, आजुनूय लोक सत्य खरें तर लोक आजुनूय ह्या गोश्टी वयर काडटात आनी सांगतात आमकां. आनी म्हाका तरी दिसता की त्या गोश्टीचो फायदो हो निश्चितूच म्हाका आतां त्या निवडणुकीक जातलो. धारबांदोडेच्या शिवड्या गांवांत गव्यांचो आकांत आनी धुमाकूळ, शेतां भाटांक लुकसाण, ते भायर जिवाचो भंय. 3 वर्सां पयलीं शिवडेच्या एका शेतकाराक गव्यान जितो मारिल्लो. आतां परत लोकांच्या फाटल्यान धांवता. राना खात्यान बेगोबेग दखल घेवन लोकांक ह्या संकटांतल्यान सोडोवचें म्हण गांवचे लोक मागतात. पळयात शिवडे सावन विवेक प्रभूचो खासा रिपोर्ट. धारबांदोड्या शिवडे गांवचो लोक सध्या गव्याच्या भयान दीस काडटा. आमचे उत्पन्न खाता डेली येतात गोंयाकडे आनी आमच्या फाटल्यान धांवन येयले त्या चेड्याच्यानी म्हाज्या आनी आतां केळी लवणून घातल्या थोड्यो म्हणजे आमच्या 20-25 घातल्या केळी लवणून. घरातली भायर सरपा मेळना आमकां. आतां लागीं आतां घराक ते कोण. थंयच्या लोकांनीच गव्याची मोबायला वयल्यान शुटींग काडली. गवो गांवांत उदक पिवपाक येता आनी उदक पिवन जालें काय केळी शेतां भाटांनी दिसता ते इबाड करप ताचें नित्याचेंच जालां. कोण मनीस दिसल्यार ताच्या फाटल्यान धांव घेवप. हें घर पळयात, थंय फकत ही आवय आनी पूत रावता. हल्लो करपी गव्यांक पयलीं तांचें घर मेळटा, तांकां कोणाचोच आधारूय ना. टायमींग कसो कितें? 7 म्हटल्यार येता आनी सकाळचो मागीर वयता डायरेक्ट 6 बी. सुखोयच्या वाटेन बीन येता अशें कितें? सकयल्यान बी येता. म्हणजे तुमच्या हांगा बागायती बीन कितें आसा ते हें करपाक येता दिसता खावपाक. पयर आनी उबो रावन हांगा पळयता म्हाका. तुमी कंप्लेन बी करू ना फॉरेस्टान? ना तशें दिवंक ना अजून. तुमी आतां येता न्हू पळोवंक म्हणून वयर रावले आमी. आतां दिवाळी धाकटी दिवाळी व्हडली दिवाळी जाली आनी येयला तो ते आतां चालू आहा. हांगा फाटी एक गांवान पळय एक गवरेड्यान एका कोणा मारलेलो पळय. दादी म्हणटा तो सोलिया घराक तोच गवरेडो काय? तोच जाण तो कळटले म्हाका. पूण एकूच आहा. कॅमेरा बसयता म्हणटले अजून का बसना कॅमेरा. सो तुमी कितें आतां आडो बिडो कितें केला? बंद सगळें केलें परत उडयता कितको आडो तुका हें करता. सादारण कितलो व्हडलो आसा एक म्हणल्यार? व्हडलो आहा तो बरो. व्हडलो आसा. मोठो आहा तो. 3 वर्सां पयलीं एका शेतकाऱ्याक गव्यान मारिल्लो. राना खात्यान दखल घेवची, गव्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण लोकांची मागणी. प्रुडंटा खातीर धारबांदोड सावन विवेक प्रभू. PWD सद्याक निदो काडटा. 2020 पुराय जाल्ल्या सिवेज प्लांटा आड कांय लोक कोर्टात गेल्ले. आतां हो प्लांट मार्चांत घडये सुरू जातलो. ह्या कळावाचे पुराय श्रेय भारतीय जनता पार्टीक म्हूण सुदिनान सरकाराक उजरायलो.
ढवळे हॉट मिक्सिंगाच्या उक्तावणाक सुदीन उलयलो. वचत थंय सिवेजीची कामां खंय हुमकळ्ळ्यांत. ढवळेच्या लोकांक म्हजी नम्र विनंती, खूब त्रास ताणें सिवरेजी खातीर काडलो, ह्या बद्दल दुबाव ना. हो जो त्रास जालो तो काही विघ्न संतोशी लोकांक लागून जालो. विघ्न संतोशी लोक अगेन्स्ट द प्लांट कोर्टांत गेले आनी ताका काही राजकारणी लोकांनी पाठिंबो दिलो, जे राजकारणी सदांच असलेच काम करीत आसता. आज तो प्लांट कंप्लिशन स्टेजीर आयला आनी येता ते मार्च पर्यंत तो कार्यान्वीत जातलो अशें म्हाका दिसता. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट सद्या दिजून कामां करता अशें म्हाका आयकूं येलां. त्या खातीर हो जो प्लांट कंप्लीट जावपाचो सादारण फाटल्या वर्सा 2020 त्या 2020 हो प्लांट कंप्लीट जावना. ताजें श्रेय हांव पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, सेक्रेटरी आनी नक्कीच न कंप्लीट जावपा खातीर जाणें प्रयत्न केले ते PWD मिनिस्टर नक्कीच मुखार आसतले. आनी त्या नंतर फायनान्स जे मिनिस्टर आसा तांकांय हांव ताचें श्रेय दिता. कारण अशें श्रेय हे कमीत कमी लोकांक मेळटा, कमीत कमी मंत्र्यांक मेळटा, कमीत कमी सरपंचाक मेळटा, कमीत कमी पंचाक मेळटा. आनी हे श्रेय सर्वश्रेष्ठ आसा अशें भारतीय जनता पक्षाक दिसता अशें म्हाका दिसता. शांतादुर्गा कुंकळगान्नीची जात्रा कालच्यान सुरू. जात्रेक गोंयच्यानच न्हय तर गोंया भायल्यान लेगीत भाविकांची गर्दी जाता. मागणी पावोवपाक खासा करून लोक येतात. 12 तारखेमेरेन जात्रा आसतली. निमण्या दिसा महारथाक हजारांनी भाविक येतात. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.